नमस्कार. रेंट कार आणि तातूंतल्यान जावपी एक्सिडंट हो विशय सध्या व्हडलो चर्चेक आयला. हो विशय कितें हो सुटावो करून सांगपा खातीर हांव तुमच्या मुखार आयला. जे भोंवडेकार जे ट्युरिस्ट गोंयांत येतात तांकां आपल्या फॅमिली वांगडा बरें भोंवपाक मेळपाक जाय, तांकां एक आपली प्रायवसी जगपाक मेळपाक जाय. टॅक्सी सारकीच पॅरलल अशी वेवस्था आसपी म्हटल्यार रेंट अ कार. जो मनीस भोंवडेकार गोंयांत येता तो एक गाडी भाड्यान घेता. ती गाडी तो आपूण स्वता चलयता. ताच्या वांगडा येवपी ताची फॅमिली आसतली, ताचे इश्ट आसतले, ताचे नाजाल्यार ऑफिस कलीग आसतले, कोण आसतले, तांकां तो वांगडा घेवन एका कारींतल्यान वयता. ही सोय दिवपी लायसन्स म्हटल्यार रेंट अ कार. आतां रेंट अ कार हे जे लायसन्स जेन्ना दिता ते रेंट कार ओनरा कडेन एक ऑफिस आसचें पडटा. म्हणजे परमिटान ताचे जो रूल आसा ताच्या नुसार ताका एक ऑफिस आसचें पडटा. आनी रेंट कार दवरपा खातीर एक डेडिकेटेड पार्किंग आसचें पडटा. म्हणजे आमी पळयतात खंयच्याय शारांनी की रेंट कार भाड्याक दिवपा खातीर ती खंय तरी फुटपाथाच्या सायडीक दवरिल्ली आसता, रस्त्याच्या कोनशाक दवरिल्ली आसता, रस्त्याच्या सायडीक दवरिल्ली आसता. तशी ती दवरपाक मेळना. त्या कंपनीचे म्हणजे जे परमीट जो होल्डर आसा तो मनीस वा ती कंपनी हाचे कडेन एक डेडिकेटेड पार्किंग आसचें पडटा. हे पार्किंग नसतना हेर जाग्याचेर जी पार्क केल्ले गाडी आसा ताचेर पुलीस कारवाय करूं शकता. ती पुलीस कारवाय करना. ही एक मुद्दो. दुसरो मुद्दो कितें, एक्सिडंट जाता. शिवोले जो एक्सिडंट जाला तातूंत तो मनीस पियल्लो आशिल्लो. तांणी त्या स्कुटर काराक मोखलो आनी तो जागताच गेलो अशें उक्ताडार आयला. तर आतां हे पिवन जे गाडये चलयतात आमी पळयताले की कांय वर्सां फाटीं ड्रंकन ड्रायविंगाच्या अगेन्स्ट एक व्हडली मोहीम पुलिसांनी घेतलेली हाती. आनी पुलीस जायत्या जाग्याचेर लोकांक तो आल्कोमिटर जो आसा जो तुमकां तो फूग मारपाक लायता आनी मागीर तो आल्कोमिटराचेर मेजता की आल्कोलाचें रक्तांतलें प्रमाण कितलें आसा आनी ताचे उपरांत ताचेर ते कारवाय करतात. ते आल्कोमिटर घेवन पुलीस दिसताले. ह्या 2 वर्सांनी अशें आल्कोमिटर एक खंय गायब जालें हें पुलिसांकूच खबर. ते आल्कोमिटर घेवन पुलीस आमकां रस्त्याचेर दिसनात. ताका लागून सोरो पिवन गाडी चलोवपाचें हें जें प्रमाण आसा तें वाडलेलें आसा. दुसरें म्हटल्यार कितें की गोंयांत अशें सोरो पिवन वा कशाची कशी गाडी चलयल्यार कितेंच ख्यास्त जायना अशें ट्युरिस्टांचें एक तकलेन आसा. गोंयांत कायद्याचें राज्य आसा अशें आमी मानतात. आमी गोंयकार कायद्यान वागतात. पूण गोंयच्या भायल्यान जे लोक येता हांगा सगळें चलता अशें तांकां दिसता. पयशे दिले काय आमी जाय तें करूं येता. हो समज निर्माण जावपाक कारण कितें की गोंया भायल्यान जे ऑफिसर गोंयांत येतात ते उंचेल्या पावड्याचेर काम करतात. गोंयांत आजवर राजवट आशिल्ले पक्षांचे जे लिडर्स आसात ते दिल्लीन वा हेर जाग्याचेर आसतात. हे जे लोक भोंवपाक येता हे खंय तरी तेंचे कडेन कनेक्ट आसतात. गोंयांत कितेंय जालें काय ते तांकां फोन करतात आनी आपली सुटका करून घेतात. ताका लागून गोंयांत आमी कितेंय केलें जाल्यार आमकां तें पसता असो एक तांचो समज जाल्लो आसा. तिसरी गजाल आसा ती कशाच्या कशी गाडी चलयतात आनी कोणाकय ते मोखतात. आमी पळयता की गोंयच्या प्रत्येक रोडाचेर एक स्पीड लिमीट घातिल्ली आसा. ती स्पीड लिमीट पळोवपा खातीर मदीं सरकारान एक रडार बसयल्ले, कांय जाग्याचेर कॅमेरे बसयल्ले. ताचे फुडें कितें जालें, मदीं ते घरा कडेन हे धाडटाले, चलनां धाडटाले, कॅमेऱ्यांतल्यान कॅप्चर करताले. ते बंद जालें काय कितें, लोकां मदीं जी भिरांत आशिल्ली ती आतां गेली. हांव म्हणटा कितें की भायले जे लोक येतात, ट्युरिस्ट जे येतात तांकां थंयच्यान जे ते लोक आसतात ते आपली जी बेशिस्त आसता, थंयली जी इनडिसिप्लीन आसता ती घेवन हांगाय तशें वागपाक सोदतात. तांकां डिसिप्लीन आमी लावपाक जाय. तांचे स्पिडीचेर आमी नियंत्रण दवरपाक जाय. ते सोरो पिवन जर गाडी चलयतात जाल्यार आल्कोमिटर लावन आमी तांकां तपासपाक जाय. ते खंयच्या खंय पार्क करतात जाल्यार आमी तांकां ख्यास्त दिवपाक जाय. हो जो विशय आसा. तिसरो विशय आनीक कितें आसा की रेंट काराचे जे परमीट आसा ते एखादो मनीस आसता तेजे कडेन 5 कार जर मिनिमम आसले जाल्यार ताका ते परमीट मेळटा. पूण मागीर कितें जाता, मागीर तो कितें करता, लायसन्साचेर लीज एग्रिमेंटाचेर दुसरे कार्स आपले कडेन घेतले अशें दाखयता आनी आपले जे परमीट आसा ते दुसऱ्याक वापरपाक दिता. एक मनशा कडेन 50 रेंट कार कशें आसूं शकता. कांय ऑर्गनायजेशन फुडें सरतात, तांचे कडेन 1,500
रेंट अ कार कशें आसूं शकता. रेंट अ कार नांवाचो ही एक जी संकल्पना जी आसली की भायल्यान लोक येतले ते आपल्या फॅमिली वांगडा, आपल्या इश्टा वांगडा, आपल्या फ्रेंडा वांगडा, आपल्या कंपनींतल्या कलीग वांगडा भोंवतले एकठांय म्हणून तांकां प्रायवसी जपपा खातीर कारूच भाड्याक दिवपाची ही जी संकल्पना ही संकल्पना म्हणून बरी आसा. एक आयडिया ही नॉवल एक आयडिया आसा. आयडिया म्हणून ती बरी आसा, पूण प्रत्यक्षात इम्प्लिमेंट करतना तातूंतले जे लकुना आसा ते लकुना आमकां पयस करचे पडटले. एक म्हणल्यार कितें की ड्रंकन ड्रायविंगाचेर आमी स्ट्रिक्ट रावचे पडटले. आमी आल्कोमिटर घेवन रेंट अ कार दिसली की ताका चॅक करपाक जाय. घडये लोक कितें म्हणटले की ट्युरिस्टाक आमी सतायतात. एक 8-10 दीस 15 दीस असे लोक म्हणटले, पण तांकां संवय जातली, ट्युरिस्टांकूय संवय जातली की गोंयांत जर आमी आयले जाल्यार आल्कोमिटर लागता, आमकां ख्यास्त जाता. आनी दुसरें म्हणजे कितें, असो जर कोण जर गुन्यांव करपी मेळ्ळो न्हू जाल्यार ताका फायन भरून सोडपाचो न्ही. सरकारान जाय जाल्यार हाचे रूल्स स्ट्रिक्ट करचे, जाय जाल्यार एक्ट एमेंड करचो, पूण तो जो अशे गुन्यांव करतलो त्या मनशाक डिटेन करपाक जाय. एटलिस्ट 24 अवर तो डिटेन जालो पळय की त्याच्या लक्षान येतलें की गोंयांत जर आपूण गेलो, कितें वागलो जाल्यार पुलीस आपणाक भितन कादयेन दवरता. निदान 24 अवर तरी कादयेन भितन बसचो पडटलो. ही जर भिरांत तेंच्यांनी बाळगली जाल्यार अशे गजाली जावचे ना. तिसरी गजाल म्हणल्यार कितें की रेंट अ कार लोक कित्या खातीर घेतात, तर गोंयांत टॅक्सीचे जे रेट्स आसा ताचेर कोणाचेंच नियंत्रण ना. 2 दिसां पयलीं हांवें एका वेबसायटीचेर वाचिल्लें की 4 किलोमिटर वचपा खातीर 8,000 रुपया टॅक्सीची चार्ज घेतिल्लो. घडये ते एक्झॅगरेट फिगरय आसूं शकता, कळ्ळें न्ही, पूण अशें जायना अशें आमी म्हणूं शकना. म्हणजे टॅक्सी परवडना म्हणून रेंट अ कार घेवपी खूब जाण आसतले, कळ्ळें न्ही. जो फॅमिली सकट जो मनीस येता ताका हांगच्यान थंय वचपाक टॅक्सी परवडना, कार घेता तो कार घेवन भोंवत आसता. पूण ताका शिस्तीन हाडपा खातीर आमची जी कितें लिगल फ्रेमवर्क आसा ती टायटन करपाची गरज आसा. रेंट अ कार बंद करून तांचे लायसनच दिवपाचें बंद करून हो प्रश्न सुटपाचो ना. पूण कॅरींग कॅपॅसिटीची स्टडी जशी आमी म्हणटा की खंयच्याय गांवांत कितें आसचें वा ना हाचे कॅरींग कॅपॅसिटीची स्टडी जावपाची गरज आसा. तशी रेंट अ कार कितलें आसचें, टॅक्सी कितलें आसचें, रेंट अ बायक कितलें आसचें हाचेर खंय तरी कॅपिंग सरकारान घालपाक जाय. आनी हे जर सगळें घातलें जाल्यार रेंट अ काराच्या निमतान जे कितें आतां प्रश्न उप्रासल्यात, जे कितें रस्त्याचेर एक्सिडंट जातात, जातून गोंयकारांक आपलो जीव वगडावपाचो पडटा, हे सगळें बंद जातलें. ताचे खातीर कायद्याचें राज्य गोंयांत आसा हे सरकाराक दाखोवन दिवचें पडटलें.